डॅनियल. प्रस्तावना. हिब्रू तरणाटे नेबुकदनेझार राजाच्या राजवाड्यांत. चॅप्टर 1. जुडाच्या राजा जेहोयाकीमाच्या राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नेबुकदनेझारान बाबिलोनेच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेदो घालो. सर्वेस्परान जुडाच्या राजा जेहोयाकीमाक ताच्या हातांत पडोसो केलो. तशींच देवाच्या मंदिरांतलीं थोडीं आयदनांय बी. ताणें तीं आयदनां शिनार देसांत व्हेलीं आनी आपल्या देवांच्या भांडारांत दवरलीं. इस्रायली उंच कुलयेच्या थोड्या चेड्यांक विंचून काडूंक आपल्या मुखेल इजड्या आशपेनाजाक राजान हुकूम घालो. ते कुडीन धोड रुपेस्त जानवायेच्या सगळ्या विशयांनी घोल्लोले, सगळी खबर आसलोले, चटफट वळखोवपी आनी वाड्याच्या सेवेक फावो सारके आसूंक जाय आसलोले. आशपेनाजान तांकां काल्देकारांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसलें. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपोसणाक आपल्या राजकी मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवची म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांणी शिकोवन घेवचें आसलें. त्या उपरांत तांणी राजाचे सेवेक भितर सरचें आसलें. तांचे मदें जुडेकार डॅनियल, हनान्या, मिशाएल आनी आजारिया आसले. मुखेल इजड्यान तांकां दुसरीं नांवां दिलीं. दानियेलाक बेल्तेशाजार नांव दिलें. हनान्याक शाद्राक, मिशाएलाक मेशाक आनी आजारियाक अबेदनेगो नांव दवरलें. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बसतना जावंक दानियेलान थीर निश्चय केल्लो. देखून आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल इजड्या कोणें मागलें. आनी देवाच्या भोलेपणान मुखेल इजड्यान दानियेलाक मोयपासान वागयलो आनी ताच्यो भावना आनी गरजो समजून घेतल्यो. पूण ताणें दानियेलाक शिडकायलो. हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुमकां जेवण आनी सोरो थारायल्यांत आनी तुमचे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तुमचीं तोंडां ताका भागलोलीं दिसत, तर तुमकां लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव संकश्टांत पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदारांच्या हातांत मुखेल इजड्यान दानियेलाक, हनान्याक, मिशाएलाक आनी आजारियाक केल्ले, ताका दानियेलान म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांक आमकां फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक दी. उपरांत आमचीं तोंडां पळे आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयले जेवतल्या भुरग्यांचीं तोंडां पळे. तांच्या आनी आमच्या तोंडां मदें सर कर. मागीर तुका कितें दिसता तें पळय आनी त्या प्रमाणें आमचे सोयरी कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस बोल्ल्या उपरांत ते राजाच्या मेजा वयलें जेवलोल्या भुरग्यां परस रुपान आनी जिवाक अदीक बरें दिसलें. म्हणटच राजखंडारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारी दिली. सगळे तरेचे साहित्येंत आनी विधयेंत ह्या 4 तरणाट्यांक देवान जाणवाय हिकमत दिली. दानियेलाक त्या भायर कसल्याय जिन्साच्या दर्शनांचो आनी सपनांचो अर्थ सांगून दिवचें देणें आसलें. राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काल भोवतोच मुखेल इजड्यान तांकां नेबुकदनेझारा फुड्यान हाडून दाखयलें. राजाक तांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें आनीक कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते राजवाड्याचे वांगडी जाले आनी कसलेय जाणवाये आनी बुदीचे बारकाये विशीं राजान तांकां प्रसन्न केलो जाल्यार ताच्या आख्ख्या राज्यांतल्या जादूकारां आनी
पारक्यां परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. सायरस राजाच्या पयल्या वर्सा पर्यंत दानियल थंय रावलो. देवाचें उतर